राज्याचेर आर्थीक रीण वाडोवन भाजपा उदरगतीची कामां करता। विरोधकांक ओगी करपा खातीर केंद्र तपास संस्थांचो भंय घालपाचें षडयंत्र सध्या सुरू आसा। लोकसभा वेंचणुकेक अपयेस मेळपाच्या भंयान विरोधी पक्षांच्या फुडाऱ्यांक विकते घेतले। भाजपान भ्रष्टाचार लेगीत कायदेशीर केला असो तोमडो लेगीत दक्षिण गोंयचो खासदार फ्रांसीस सार्दिन हांणी मारलो। शेनवारा वास्को पुलिसांनी 1 लाखाचो गांजो जप्त केलो। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण बिजापूरच्या 19 वर्साचो सुयश अंबरनाथ ह्या तरणाट्याक 1 लाख रुपया मोलाच्या गांजा सयत अटक केलो। फुडलो तपास सुरू आसा। लोकसभा वेंचणुके खातीर काँग्रेसीचे उमेदवार ठरून ठरना। सुत्रांकडल्यान मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण पक्षाचेर आयिल्ल्या आर्थीक संकटाक लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाला। मात अशा परिस्थितींत उमेदवारांची तिकेट आपल्याकूच मेळटली अशी आस्त ह्या पक्षांच्या कांय फुडाऱ्यां मदीं स्पश्ट पळोवपाक मेळटा। ह्या खेपेक लोक भाजपाक तेको दिवन प्रधानमंत्री पदाचेर नरेंद्र मोदी हांकाच भोवमतान वेंचून हाडटले असो दावो मडगांवचो आमदार दिगंबर कामतीन केलो। तशेंच दक्षिण गोंयची भाजपा उमेदवार पल्लवी धेंपो हिका 50,000 मतांनी वेंचून हाडटले असोय विश्वास आमदार दिगंबर कामतीन उक्तायलो। फातर्पेच्या श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण देवीचो वर्सुकी सत्रोत्सव शेनवारा व्हडा उमेदीन मनयलो। वर्सान एकदा देवीची पालखेची मिरवणूक तळेभाट वाठारांतल्या मूळ स्थानार वता। थंय व्हडा उत्साहान क्रिश्चन भाव देवीचे स्वागत करून एकामेकांचेर गुलाल उधळून देवीचे दर्शन घेतात। परतून फातर्पेच्या देवळांत येवन ह्या उत्सवाची सांगता घेता अशी माहिती देवस्थान समितीन दिली।
फातर्प्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान संस्थानाचो तोपशोत्सव गुलालोत्सव शुक्रारा व्हडा उमेदीन मनयलो। फातर्प्या श्री शांतादुर्गा फातर्पेकान संस्थानाच्या गुलालोत्सवा निमतान सकाळी विविध धार्मीक जाल्यो। पालकी देवळांतल्यान सजोवन श्रीची मुर्ती तातूंत विराजमान केली। देवीक गुलाल अर्पण केल्या उपरांत भाविकांनी एकामेकांक गुलाल लावपाक सुरवात केली। सांजवेळा 4 वरांचेर ढोल ताशांच्या गजरात रंगीत फुलांनी खणांनी सजयल्ल्या 5 तोपश्यो नाचयत श्रीची पालकी मिरवणुकेक सुरवात जाली। पालकी पारंपारीक वाटेन वचत पान्नाथ ह्या पारंपारीक सुवातेर पावली। थंय रचून दवरिल्ल्या तणाक म्हळ्यार होळयेक उजो लायलो। हाजीर आशिल्ले भाविक त्या होळये वेल्यान उडयो मारून आनी होळयेची विभुती कपलाक लावन मुखार गेले। पालकेकूय होळये वेल्यान वेली उपरांत पालकी मिरवणूक काडीत भाविकांक देवीचे दर्शन दितात। मिरवणुके उपरांत पालकी परतून देवळांत हाडली आनी आरती प्रसाद जाल्या उपरांत ह्या उत्सवाची सांगता जाली। पर्ये 70तल्या श्री भूमिका देवस्थानाच्या शिगमोत्सवांत होळी पौर्णिमेच्या 5व्या दिसा फामाद घोडेमोडणी उत्सवाक उमेदीन सुरवात जाता। हिंदू मुस्लिम भावां मदीं मोगाची आनी एकचाराची भावना दाखोवपी ही घोडेमोडणी 6व्या दिसा साखळेन प्रवेश करपाक भायर सरता। तुळशी मळ्यांत एका थारायिल्ल्या पवित्र जाग्यार ह्या घोड्यांक न्हेसयतात। न्हेसयल्या उपरांत हे घोडे रोमटाच्या सांगातान नाचत खेळत दत्तवाडी सांखळे पावता। हांगा आशिल्ल्या मुसलमान भावांच्या हजरत बाबर पीर दर्ग्यार घोडे पावतात। तांची विधीनुसार पुजा करतात। ते उपरांत हे घोडे सांखळे बाजारांत मानाचो मांड आनी पारंपारीक मानाच्या घरांक भेट दितात। मदीं मदीं वाटेर ह्या घोड्यांचो पारंपारीक नाच अणभवपाक लोक गर्दी करतात। ठाणे सत्तरीचो नामनेचो फामाद घोडेमोडणी उत्सव शुक्रारा व्हडा दबाज्यान मनयलो। सत्तरी वाठारांत 3 वर्सांतल्यान एकदा जावपी 7 गांवांच्या ह्या घोडेमोडणी उत्सवाक एक इतिहासीक म्हत्व आसा। तशेंच ठाणे सत्तरीचो नामनेचो फामाद घोडेमोडणी उत्सव हो एकमेव उत्सव जो गोंय राज्यांत मनयलो वता अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी ह्या वेळार सांगलें। दिवचले आयोजित राज्य पावंड्या वयले शिगम्याचे मिरवणुकेक उपाट प्रतिसाद मेळ्ळो। मिरवणुके वेळार ढोल ताशांच्या गणचेकटर गण आवाज तशेंच आकर्षक चित्ररथा सयत लोकनाच आनी रोमटांचो कलाविष्कार पळोवपाक लोकांनी गर्दी केली। शेनवारा दिवचले जाल्ल्या शिगम्याक वेळाच्या बंधनाक लागून मेळ्याचे वादन बंद केल्ली कडेन वाद निर्माण जालो। बार्देस शिगमोत्सव समितीन पक्षपातीपण केल्ल्याचो आरोप केलो। उपरांत थळाव्या आमदारान मध्यस्थी केल्ल्यान विशय सुटावो जालो। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचले राज्य पावंड्या वयली शिगमोत्सव मिरवणूक सोंपता किल्लूस जालो। बार्देस शिगमोत्सव समितीन दिवचलच्या शिगमोत्सव आयोजकांचेर तिडक उक्तायली आनी पक्षपात केल्ल्याचो आरोप केलो। दर वर्सा वेळाच्या बंधनाचे कारण दिवन मेळाचे वादन बंद उडयतात अशें तांचें म्हणणें। मजगतीं थळावो आमदार चंद्रकांत शेट्टी आनी पुलिसांनी मध्यस्थी करून वेळारूच परिस्थिती नियंत्रणांत हाडली।
लोकसभा उमेदवारांची नावां जाहीर करपाक काँग्रेसीक कळाव जाल्ल्याची गजाल काँग्रेस फुडारी एल्विस गोमसान मान्य केल्या। काँग्रेसीन मतदारांक गृहीत धरचे न्ही अशें ताचें म्हणणें। काँग्रेसींतले कांय फुडारी स्वताक पक्षाच्या वयर मानतात आनी ताकाच लागून उमेदवार जाहीर करपाक कळाव जाल्ल्याचें एल्विस सांगता। आयकात ताचें म्हणणें। काँग्रेसीन अजून आपलो लोकसभा वेंचणुकेचो उमेदवार जाहीर करूंक ना, मात आम आदमी पक्षा कडल्यान मडगांवां इंडिया आघाडीच्या प्रचाराक सुरवात। हुकुमशाय आड सगळ्यांनी एकठांय येवचें असो उलो बाणावलीचो आमदार बेन्झी विएगस हाणें मारलो। राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी शेनवारा 4 जाणांक देशांतलो सगळ्यांत व्हडलो नागरीक पुरस्कार भारत रत्न मरणोत्तर दिवन भोवमान केलो। हातूंत आदले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंग, पीव्ही नरसिंह राव, बिहाराचे आदले मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकूर आनी शेतकी शास्त्रज्ञ डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन हांचो आस्पाव आसा। राष्ट्रपतीन हो भोवमान तांच्या कुटुंबांक भेटयलो। फाल्यां भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांचो भोवमान जातलो। भलायकेक लागून आयज राष्ट्रपती भवनांत जाल्ल्या सन्मान सुवाळ्याक भाजपाचे वरिश्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हाजीर रावंक शकले नात। देखून राष्ट्रपती 31 मार्चाक फाल्यां तांच्या घरा भेट दिवन तांकां हो भोवमान दितले। केंद्र सरकारान अंदू 5 जाणांक भारत रत्न पुरस्कार दिवपाची घोशणा केली। हाका लागून आतां मेरेन हो भोवमान मेळोवप्यांचो आंकडो 53 जाला। खुबशा लोकांक स्मार्टफोनाचें व्यसन लागिल्ल्याचें पळोवपाक मेळटा। बॉस्टन कावन्सिलिंग ग्रुपान हाचो एक सर्वे केला। ह्या अहवाला प्रमाण भारतांतले 84% लोक सकाळीं उठताच 15 मिनटां भितर आपलो स्मार्टफोन तपासतात। तशेंच दिसभर 31% वेळ लोक स्मार्टफोनाचेर घालयतात आनी दिसाक 80 खेपो लोक आपलो मोबायल तपासतात। स्मार्टफोनाचेर घालोवपी वेळांतूय वाड जाल्ल्याचो आंकडो अहवालांतल्यान प्रसिद्ध जाला। स्मार्टफोनाच्या वापरा विशीं समाजीकरणान दुसरी सुवात मेळयल्या उपरांत सर्चिंग, गेमिंग, शॉपिंग, ऑनलायन वेव्हार आनी बातम्यांचो क्रमांक लागता। 18 ते 24 पिरायेचे तरणाटे 35 वर्सां पिराये परस चड पिरायेच्या लोकां परस इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स हेर शॉर्ट फॉर्म व्हिडिओ पळोवपाक वेळ पासार करतात। उणो पावस, आडवेळो पावस आनी गारो पडप अशा सैमीक संकश्टांक लागून देशांत अंदू कड्डण उत्पादनांत उणाव जातलो असो अदमास आसा। वेंचणुकेचे फाटभुंयेर केंद्र सरकाराक कड्डणाचो उणाव जावचो न्हय, दर नियंत्रणांत उरचे हे खातीर संवसारभरांतल्यान कड्डणांची आयात करप सुरू केला। केंद्रीय वाणिज्य सचिव रोहित कुमार सिंग हांणी दिल्ले म्हायती प्रमाण देशांत तूर, उडीद आनी मसुरीचो उणाव जावपाक लागला। ही तूट उणी करपा खातीर आनी दर नियंत्रणांत दवरपा खातीर संवसारांतल्या कड्डण उत्पादक देशांतल्या वेपाऱ्यांक भारतांत चडांत चड कड्डण निर्यात करपाचें आवाहन केंद्रान केलां। ताचो एक भाग म्हूण हालींच ब्राझीलांतल्यान 3000 टन उडीद आयात जाला आनी बेगीनूच आनीक 20,000 टन आयात जातलो।
हळदोणचो आमदार कालूस फरेरान आपल्या आमदारकीच्या कार्यकाळात खंयची कामां केली असो प्रश्न हळदोणच्या भाजपा मंडळान उप्रासला. हळदोणच्या मार्केटात सुदारणा करपा विशीं आश्वासनां दिल्ली खरी पूण अजून कांयच जाल्ले दिश्टी पडना असो आरोपय आदलो आमदार ग्लेन टिक्लोन केलो. आचारसंहितेचे नेम फाट्यार मारून कोलवा वाठारांत नायट क्लब राती उसरा मेरेन चालू असतात. कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या आवाठान हे नायट क्लब चालू असतात, मात पुलिसांनी हाचेर आडनदर केल्या. रातच्या 10 वरां उपरांत डान्स बार नायट क्लब चालू दवरपाक बंदी आसतना हो प्रकार सध्या कोलवा वाठारांत चालू असतना दिश्टी पडटा. शेनवारा दनपारच्या कडार दिवचल वाठारांत आशिल्ल्या 2 शिक्षणीक संस्था लागसार आशिल्ल्या तणाक उजो लागपाची घडणूक घडली. थळाव्यांनी रोखडेच उजो पालोवपी दळाक कळीत केल्या उपरांत हो उजो बेळारूच नियंत्रण हाडिल्ल्यान अनर्थ टळ्ळो. सुदैवान जिवीत हानी कांयच ना. स्मार्ट सिटीच्या कामां खातीर सांतिनेज रस्तो पुराय 1 म्हयनो बंद दवरतले. स्टर्लिंग अपार्टमेंट ते PWD ऑफिस मेरेनचो रस्तो वाहतुकी खातीर 30 दीस बंद उरतलो. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून पणजेंतले सगळेच रस्ते फोडून दवरिल्ल्यान लोक सामकेच विटल्यात. गिरी ज्या मनशाचो सांगाडो सापडिल्लो ताची वळख पटल्या. वेनान्सियो प्रास्टो अशें ह्या मनशाचें नांव आसा. ताच्या घरच्यांनी वेनान्सियो शेणिल्ल्याची कागाळ म्हापशें पुलिशेन नोंद केल्ली. तरीकूय हो घातपात की आनी कितें हें सोदून काडटले. सांगाडो पोस्टमॉर्टमा खातीर गोंय वैजकी महाविद्यालयान धाडून दिला अशें उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी सांगलें.
दिसान दीस तरणाट्यां-मदीं काळजाचो आताक येवपाचो प्रमाण चिंतेचो विशय जावपाक लागला। पयलीं जाणट्या लोकां-मदीं दिसपी ही समस्या आतां तरणाट्यां-मदीं चड प्रमाणात दिसून येता। जिणेशैली बदलप हे हाचे फाटलें मुखेल कारण आसूं येता। काळजाच्या दुयेंसाच्या सुरवातीच्या काळांत ताण आनी मानसीक भलायकी हे म्हत्वाचें कारण आशिल्ल्याचें दिसून आयलां। हे संबंधीत समस्या उणी करपा खातीर ल्हान पिराये सावन नेमान भलायकी तपासणी करप गरजेचें आसा। तशेंच निरोगी संवय पाळप म्हत्वाचें। काळजांत अस्वस्थताय, स्वास घेवपाक त्रास जावप, चड थकवो येवप ही लक्षणां दिसूं येतात। जबड्यान दुखप, फाटीच्या वयल्या भागांत दुखप, मळमळप अशी लक्षणां दिसल्यार काळजाचो आताक येवपाची शक्यताय आसूं येता। ह्या लक्षणां कडेन दुर्लक्ष करचें न्हय आनी ही लक्षणां दिसल्यार रोखडोच दोतोराचो सल्लो घेवचो। हालीं लसणाचे दर वाडतूच आसतना मदींच लसूण सवाय जाल्ल्याचें कळटाच देशभरांत लोकांनी समाधान उक्तायलां। आतां नव्या लसणाचो हंगाम सुरू जाला, ताका लागून देशांतल्या बाजारांनी लसूण येवपाक लागल्या। 15 दिसां पयलीं 1 किलो लसणाचे दर 400 रुपया आशिल्ले। नवी लसूण बाजारांत येवपाक सुरू जाल्ल्याक हो दर आतां देंवला। किरकोळ बाजारांत 1 किल लसूण आतां 200 ते 250 रुपयांनी मेळटा। आदीं हो दर किरकोळ बाजारांत 1 किलोक 400 रुपया आशिल्लो। पाव किलो लसणाचे मोल 100 रुपया मेरेन आशिल्ले। नवो हंगाम सुरू जाल्या उपरांत देशांतल्या बाजारांनी सदांच सुमार 20 ते 30 टन लसूण येता। ताका लागून देशभरांतल्या जेवणांत लसूण वापरपी कुटुंबांनी समाधान उक्तायलां। बेरेस्तारा जाल्ली ईडीची मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणाची चौकशी ही निव्वळ भंडारी समाजाचो छळ करपाचो कट भाजपा सरकारान रचला असो आरोप आपाचे फुडारी राजेश कळंगुटकर हाणें केला। जर विधानाच्या आदाराचेर दिल्लीच्या मुख्यमंत्र्याक अटक जावं शकता जाल्यार गोंयचे आदले राज्यपाल सत्यपाल मलीक हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत आनी ताची घरकान्न सुलक्षणा सावंत हांकांय अटक करची अशी मागणी आपाचे उपाध्यक्ष वाल्मिकी नाईक हाणें केली। म्हादोळ वाठारांत 16 वर्सांचे चलयेचेर जबरदस्ती करून गुरुवार केल्ल्याची घडणूक उक्ताडार आयली। म्हादोळ पुलिशेन अनवळख्या मनशा आड कागाळ नोंद केल्या। सध्या ते चलयेचेर हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसा। इतले मजगतीं फोंड्या पुलीस स्टेशनांत 17 वर्साच्या विद्यार्थिनीचे अपहरण जाल्ल्याची कागाळ नोंद केला। फुडलो तपास सुरू आसा। आता पळयात पणजे शिगमोत्सव मिरवणुकीचे कांय खीण।